बाई आयज तुमी दिल्ली गेल्ले प्रजासत्ताक दिनाच्या निमतान तुमकां थंयसर आपोवणें आशिल्लें. कितें हां. एक्सपिरियन्स आशिल्लो आनी कितें सांगतले आयच्या दिसा बद्दल? पयलीं म्हणल्यार म्हाका सांगपा इतकी बरें दिसता की हें जें म्हाका आपयलें पळय तें म्हाका न्ही तर आमची गोंयची मातयेक आपयलां भारत मातेन. सो म्हाका अशें दिसता भारत मातेन आपलीं पदरां गोंयचे मातयेक आपयलां आनी हो गणतंत्र दिवस आसा पळय न्ही 75 गणतंत्र दिवस हो 75था हो. सो तेका लागून भारताचे प्रत्येक कॉर्नराचे अतिथी म्हणून 13,000 लोक आशिल्ले आमी. सो 13,000 भितर तितून एकटो हांव आशिल्लो. हं. आनी बरें दिसता की हो गणतंत्र दिवस आशिल्लो म्हणल्यार भारताचो जो आमचो महाराज आसा ह्या टायमाचो महाराज हांव म्हणटा की प्रायम मिनिस्टर आमचो मोदी जेचे राजदरबारान आमकां आपयले आनी तेजो जो मिलिटरी फोर्स पॉवर कितें आसा पळय न्ही आनी तेजो राजदरबाराचो जो हें आसा पळय न्ही सगळो देखावा तो आमकां पळोवपाक मेळ्ळें. सो आमकां हो ऑनर म्हाका दिसता हो गोंयाक मेळ्ळो म्हाज्या हिसपान आनी गोंयचे मातयेक आनी काव्य मेळ्ळो हो सगळो. हां. आनी बरें दिसता दिसलें कितें हो जो प्रेस्टीज आसा पळय न्ही तो हरशीं आमी अशें हांगसर टिवीचेर पळयता पळय तें वेगळें आसता आनी हांगसर लायव्ह येवन पळयता तें वेगळें आसता आनी प्रायम मिनिस्टराची जें एंट्री आशिल्ली आनी प्रायम मिनिस्टर जो कॉमन लोकां कडेन कसो इंटरेक्ट जाता मेळपाक येता सो एक्चुली खूब आनंदाचो क्षण आशिल्लो तो. आनी बॉम्ब मागीर ते विमानां सगळीं विमानाचें एक्जिक्युशन आसता सो चड बरें गुजबम्प येवपा सारकें सगळें क्षण आशिल्ले आमकां लागून आमच्या रुपान एक अतिथी म्हणून आमकां इनवायट केल्ले पळय त्या रुपान आमी गोंया आशिल्ले. सो तेका लागून एक बरी म्हाका खुशी जाता की आमचे थ्रू तरी गोंय थंय रिप्रेझेंट जालें म्हणून. आनी मागीर आशिल्लो दनपारचो प्रोग्राम आशिल्लो परेड सोंपतरी तो आमकां अनुराग ठाकूरजी आमचे इन्फॉर्मेशन आनी ब्रॉडकास्टींग मिनिस्टर आसा पळय न्ही तेंचे आमकां बंगल्यार व्हेले आनी तेंच्या वांगडा लंच आशिल्लो आनी तेंच्या वांगडा इंटरेक्शन आशिल्लें उलोवप बी सो म्हाकाय तेंच्या वांगडा उलोवपाक मेळ्ळें इवन म्हाज्या वांगडा तेंचो फोटोय काडपाक मेळ्ळो. सो खूब बरें आशिल्लो प्रोग्राम. सो आनी फाल्यां आनी परवांय आसा प्रोग्राम अशें आमचे सो एक्चुली हो म्हाका दिसता प्रावड मुवमेंट हो सामको गोंयाक लागून आसतलो. येस. ओके. थँक यू. थँक्यू. ओके. भाई म्हाका सांग तुमचे